न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज खेळामळा वयली एक म्हत्वाची बातमी सांगून ह्या न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता। भारताच्या चलयांनी अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जिखिल्लो आसा। दक्षिण आफ्रिकेक 9 विकेटींनी हारयत हो वर्ल्ड कप जिखिल्लो आसा। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार भारताच्या चलयांनी सेगीत दुसरे फावट हो अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जिखिल्लो आसा। आता सविस्तर बुलेटिनाक सुरवात करूया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाच्या मुद्द्या वयल्यान आयज मयीची ग्रामसभा बरीच तापली। तांचें अशें म्हणणें की ही जी कॉलेज आहा ती आमकां नाकाच। ह्या कॉलेजी लागून गांवचे संस्कृतायेचेर परिणाम जातलो असो तांकां भंय सतयता आनी तांच्यांनी हो जो प्रस्ताव तो पास केलो असो की आमकां कॉलेजी नाकाच म्हणून। जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आयज दुसरी जी बातमी म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या काम करतना उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी जी उदक आहा ते भाटल्या वाठारान पणजे भाटल्या वाठारांतल्या घरांनी आतां गेल्लेले आसा। ते आतां पायपलायन आतां दुरुस्त करपाचें सुरू आसा। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे बार्देस बाजाराच्या अध्यक्ष पदा वयल्यान आतां एक वाद सुरू आसा की वाद सुरू आसा ते एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करतात। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आंतरराष्ट्रीय लॉ कॉलेजच्या मुद्द्या वयल्यान मयेची ग्रामसभा बरीच गाजली। हे लॉ कॉलेज आमकां कशेंच नाका अशें म्हणून आयज ग्रामसभेन ठराव पास केल्लो आसा। अशें आसतनाय सरकार हे लॉ कॉलेज हाडटा की ना ते मुखार पळोवचें पडटलें। फुडें वचूया उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। पहिली बातमी म्हळ्यार मडगांवच्या न्यू मार्केटात सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण काडूंक ना। फाटली 30 वर्सां जाली हे मार्केट आहा ते सद्या दाम बाबाच्या भरोशेच आसा। उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थिती सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण तांच्यांनी काडूंक ना। देखून सरकारान हातून लक्ष घालून सुरक्षेच्या दृश्टीन उपाय येवजण काडची अशी मागणी मार्केटांतल्या दुकान धन्यांनी केल्या। दुसरी बातमी म्हळ्यार पेडण्या तामोशा रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान शेतकार लुकसाणीत गेल्यात। लोकांनी काबाड करून उत्पन्न केल्ले शेतापाटांची जनावरां सद्या नाशाडी करतात। शेकरे आनी खेती जे नाल्लाचे बोणे आसा ते पयलींच खावन उडयतात, ताका लागून नाल्लाचें उत्पन्न देंवलां। देखून सरकारान ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। तिसरी बातमी म्हळ्यार लेखा सुदारणांक प्रोत्साहन दिवपाच्या बाबतींत बरी कामगिरी केल्ले खातीर दवल्ले पंचायतीक ICI पुरस्कार फावो जाला। केंद्रीय कायदो आणि न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल हांच्या हस्तुकी दवल्लेचो सरपंच श्याम, राज्याध्यक्ष आणि सचिव प्रदीप तामणकरान हो पुरस्कार स्विकारलो। चौथी बातमी म्हळ्यार हळदोणा वाठारांत जायत्या सुवातींनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां करून दवरल्यात। रामतळे आणि साईनगर वाठारांत कुमिंदा सुवातेर आशिल्ली 60 बेकायदेशीर घरां मोडून उडयतले अशें हळदोण कम्युनिटीचो अध्यक्ष मेल्विन फर्नांडीस हांणी सांगलेलें आसा। ह्यो चारूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। हळदोण कम्युनिटीची आयज नवी बॉडी इलेक्ट केली आनी ह्या नव्या बॉडीन एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो तो म्हळ्यार की जी बेकायदेशीर बांदकामां आसात ती बेगिनांतले बेगीन मोडून उडयतले। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी मडगांवच्यान येता। मडगांवचे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स सामकेच असुरक्षीत जावन आसा की फाटल्या 30 वर्सांच्यान सुरक्षेचे दिश्टीन थंय कसलीच उपाय येवजण हातींत घेतिल्ली ना अशें दुकानदार सांगतात। कित्याक तर उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थितींत थंय समजा उजो व्हडलो लागलो जाल्यार
उजो पालोवपाक उदकाची सोय ना. सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. पणजे मार्केटाची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. मार्केटाच्या वण्टीचेर फामाद कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाची चित्र आसा, मात ताच्या सकयल पळयत जाल्यार वचत थंय पान आनी तंबाखू खावन लोकांनी पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. तशेंच मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात मुताच्यो घाणी पडल्यात. देखून ही सद्या पणजे मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली आसा. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. तर पणजे मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. अवतिकाय म्हणपाचें जालें जाल्यार बोलो जुबा केसरी ही ॲड तुमी पळयलीच आसतली. तर ताचें प्रत्यक्ष उदाहरण जर पळोवपाचें आसत जाल्यार पणजेच्या मार्केटात वचात. पणजेच्या मार्केटात जर तुमी पळयलें आसत जाल्यार फामाद कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाची जी कार्टुनां आसात ती वण्टींचेर काडिल्लीं आसात. पूण ह्या वण्टींचेर तुमी जर कोणशांनी पळयशात जाल्यार तंबाखू वा पान खावन पिचकाऱ्यो मारून रंगोवन दवरले आसा. ताचेरूय परत महापालिकेच्या कामगारांनी परत पेंट मारलो तरी आसतनाय ताचेर परत पान आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारून रंगोवन दवरिल्ले आसात. पार्किंग जी बेसमेंट पार्किंग आसा तातूंत कोणशांनी मुताच्यो घाणी पडल्यात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो तश्योच दिसून येतात. हो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो. हो न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकारा सयत हांव सुशांत गावस. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.